मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन्स. दिवचल पुलिसांनी घेतले ताब्यात रेवेचे 6 ट्रक ड्रायव्हरांक अटक. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत हाडटाले रेव. वाशी दिवचले पुलिसांनी केली कारवाई. केप्यां जाल्ले ट्रायबल फेस्टिवल. गोंयचे दायज राखपाचो यत्न. आदिवासी संघटनेचे दर वर्सा आयोजन. केप्याचो रस्तो अजून पडना जाग्यार. रान खात्यान एनओसी खातीर दवरला आडोन. मुख्यमंत्री म्हणटा घालता जाग्यार. आमदार म्हणटा केप्या सगळेच बाबतीत उरला मागास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रस्ते मनशाची मुळावी गरज. पूण विकासाच्यो घोषणा गाजपी गोंयांत रस्तो नासलेले गांव अजूनही उदरगतीक रडटा. केप्याचो वावुरला गांव तातूंतलो एक. रान विभाग आडमेळी हाडटा खंय. थळाव्या आमदाराक बरोबर घेवन लोकांनी मंत्र्याक गाराणे घातले. जाग्यार घालता अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिला खंय. पळयात पुराय खबर. वावुरला केपेचो रस्तो सुरू जाल्लो. रान अधिकाऱ्यांनी आडायलो. एनओसी दिली. काम सुरू करतले म्हळ्यार खंय एनओसीची मुजत सोंपली. मुख्यमंत्र्यान फाल्यां एनओसी दिवपाक लायता म्हण सांगला खंय. आमच्या वाटेक जे हाल आयल्यात ते गोंयांत आनी कोणाच्या वाटेक येवचे न्हू अशी थळाव्यांनी प्रार्थना केल्या. आयकात. कित्या खातीर मेळ्ळे तुमी? आमी स्पेशली येयल्ले सीएमा मेळपा खातीर. कित्याक म्हळ्यार आमगे खूब वर्सां जालीं. 1 वर्स जाल्लो रस्तो म्हणटा नाच. खूब प्रॉब्लेम जाता ना गांवांक. जाणटेल्या व्हरपाक नाल्यार बायलां सुटपाचें आसल्यार ते व्हरपाक खूब त्रास जाता. आमी तेका लागून एल्टना सांगून सर आमगे MLA सांगून आमी सीएमा मेळपाक स्पेशली येयल्ले. आनी तेणी सांगलें कितें आमी सीएमा मेळोवन सांगता म्हूण कितें म्हूण आमचें काम स्टार्ट करता म्हणून. एक फावटी काम स्टार्ट केलें. सरान सांगून काम स्टार्ट केलें तरी पण तें पेंडींग उरलें. फॉरेस्टर आज येता फाल्यां येता कंटिन्यू येत रावता. आमकां त्रास करता, लोकांक त्रास. मागीर ते म्हणटा मॅडम म्हणटा आपल्याक त्रास जाता. आमचे जाता तितले बेगीन प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय आनी लोकांक आमकां बेगीन जाय तितलो रोड करून दिवचो. पण आमी अशें आयकले कडेन आमी थंय न्यूज केल्लो हेजे पयलीं की प्रेग्नेंट बायले सुद्दां हेजेर वालतेरांक घालून आमी वेले कडेन आसा. हें सुद्दां आमी पळयलें काय. कितें दिसता हेजेर? अशें इतले त्रास जाता कितें व्हरपाक. म्हळ्यार व्हरता एक फावटी एक्सपायर जाता नाल्यार कोण वाटेक सुट्टा. खूब त्रास जाता. अशें करून खंयच्या म्हाका म्हणून आमच्या गांवां म्हणून दुसऱ्या गांवां पासून अशें करून त्रास जावपाक शकना. गोंयांत तर आमकां खूब डेव्हलपमेंट जाल म्हणटा. अशें करून बारीक गांव आसता अशेंच आसात. हय अशेंच आसा. खूब आसा. आनीच्या रानां कुसके आसा. खूब काजू वाठार तुमगे वावुरला. हय आमचे वावुरला. खूब गांव आसा. तेमकां अशें आमकां मेळ्ळें तशें तेमकां बी रोड मेळचे आनी तांकां सगळें उदक जावं लायट सगळ्यांक मेळची गोंयभर लोकांक. वॉलतेरांक घालून प्रेग्नेंट बायले व्हरते आमी हाडली. कितें दिसता तुका आज कितें सांगता? पयलीं तर म्हाका दिसता ही धाडस ह्या लोकांनी केल्या आमगेल्या गांवच्या वावुरला भावांनी की आज सीएमा डायरेक्टली तेमी फेस केलो. आनी जेन्ना म्हाका सांगलें तेंका सांगलें आमी ONGC चीफ मिनिस्टर येता आनी तुमी थिंग येय. कित्याक इतल्या वर्सांनी आमी आतां आमदार जाल्यार ऑलमोस्ट 2 वर्सां पावली. 1 वर्स 10 म्हयने जाले. आमी जगोन हो टेंडर एप्रूव करून वर्क ऑर्डर हाडून दिली. पयलीं कोणें कितलें नाल फोडून कितें करूं आमकां लागना. जेन्ना काम स्टार्ट जालें एक बारीकशें एक इशू आहलो की ती एक आमकां एनओसी आली फॉरेस्टान दिल्ली ती PWD. ती गेल्या वर्साक म्हणजे लास्ट इयर आतां 1 म्हयने पयलीं ती लॅप्स जाली. इट हॅड टू बी रिन्यूड. सो ते रिन्यू केला म्हूण आमकां बार्डीसावन आनी काणकोणसान दोनी RFOनीन ते काम बंद केलें. हांव DCFा कडेन उलयलो आनी आमी रिक्वेस्ट केलें बाबा आमी ते आतां रिन्यू करप एप्लिकेशन येयलां तूं काम बंद दवरू नाका. बिकॉज दीस वॉज नथींग टू टेक एडिशनल लँड फ्रॉम फॉरेस्ट म्हणून ओन्ली एनओसी रिन्यू. बट कांय कारणां हितून बारीकशा राजकारणान ती कोणीन प्रेशर करून ते बंद करपा लायलें. सो आतां हांवें ताका लागून चीफ मिनिस्टरा बरोबर हाडलें आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिलें की बाय वेनिसडे आपण ते रिन्यू करून हें काम ताबडतोब काम कमेस करता म्हणून. आनी हें आश्वासन घेवन आमी म्हाका सॅटिस्फाय जाय की आमगेलें एक रस्त्या काम बंद जावपा ना म्हणून. कितले त्रास जाता ते सांगले तेणी पेशंटा व्हरतले. हांवें इन असेंब्ली व्हिडिओ दाखयलो जे मेल्ले एक मनशाचे तेन्ना एक मोडे कोण व्हिडिओ तो लयता सीएमा शाक स्पेशली वन दाखयलो. आनी तेन्ना सीएमान चिंतलें बाबा हरेव रस्त्या कराचो. इतले वर्स कितालो तोंडार कोण सगळे येताले आपणाक उलोवन वयताले. बट काम कितें फॅक्ट कोणा खबर नासलो एडमिनिस्ट्रेशना खबर नासलें. जेन्ना दाखयतरी चीफ मिनिस्टर दिसलें बरें गरज आहा म्हूण आनी तेणे आमकां सँक्शन करून दिलें. एल्टनान एक महत्वाचो प्रश्न विचारला. गोयच्या एसटी खातीर केंद्रांतल्यान कोटींचो फंड येता. तो नेमको खंय वता? तो उदरगतीच्या कामांच्या स्वरूपात कित्याक दिसना?
केपें मतदारसंघ अजून मागास उरला. खंयचे बाबतीत तेवूय एल्टनान सांगले. आयकात. आता एसटी भाव आजरानी सॉरी आजरानी कोटी सेंटरा फंड येता एसटी खूंय वयता पण खबर ना. सो हो जरी फंड तेंगे हक तरी जर एसटी भाव मेळना जाल्यार म्हाका दिसता बाकी सगळे लिडर जावन गेले. बट एसटी भाव पासून काय केला जेन्ना आमी झगडटाय म्हाका हो हक तेका मेळपाचो. म्हणजे हो फंड्स खंय तरी आनी खंय डायवर्ट जालो जाल्यार डायवर्ट जातून हो लोक समाजाच होला इतू वर्सां. हे समाजान लोकांनी मत गेले राजकारण केला बट हेंचे पासून काय केलं ना. आज आमगे केपें मतदारसंघ कितली जाग्यार वचना लायट आनी उदक रस्ते नाही टॉयलेट ना. सरकार म्हणटा ओपन डेफिकेशन फ्री म्हूण कितली जाणां टॉयलेट आहे तेंगा विचाराय कितली जाणां टॉयलेट आहे. आनी पयलीं तें ना तो लोक थोडी बायलो भुरग्यांची चेवडां भायर वचपाक शकनाय न्हू. सरकारान बेजीक वस्तू लायट उदक रस्ते टॉयलेट हेल्थ एड्युकेशन हें दिवपा जाय. हे आमगे हक सरकाराक दिवपाचे हे आमगेले पयशे. आनी म्हाका दिसता आमदार हे नात्यान हे लोकां पासत हे समाजा पासत आनी सगळ्यां पासत आमी सदां मुखार आसतले आनी झगडटले. रस्त्या खातीर रान खात्यान दिल्ली एनओसी सोंपल्या म्हणून काम आडोन उरला अशें थळाव्यांनी सांगतकच फाल्यांच एनओसी दिवपाक लायता अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिले. खंय आयकात. जय श्रीराम. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत रेंव हाडपी 6 ट्रक दिवचल पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. 6 ट्रकाच्या ड्रायव्हरांक अटक केल्यात. मुर्तुजा साब, अमय कदम, अनिल कवटकर, अविनाश धुमक, लक्ष्मण कदम, प्रथमेश धुमक ह्या ट्रक चालकांक अटक केल्यात. वाशी दिवचले पुलिसांनी ही कारवाई केली. दिवचल पुलिसांनी केल्ल्या एक धडक कारवायेन काल 6 ट्रक सीज केल्लेले आसा जे रेल्वेची ट्रान्सपोर्ट करताले महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत. तांचेर कारवाय करतना तेंच्यांनी वाळशे ह्या वाठारांत PSI करिश्मा प्रभू यांनी ही कारवाय केली आनी 6 जाणांक अटक केल्ली आसा. जे 6 ड्रायव्हर्स महाराष्ट्रांतले आसा. ही रेंव वाहतूक महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत जाताली ताचेर पुलीस लक्ष दवरून आसले. पूण काल तांचेर धडक कारवाई करून तांचे ट्रक तशेंच जे ड्रायव्हर आसा तांकां अटक केल्ली आसा आनी जे ट्रक आसा ते सद्या पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी अशेच कारवाई सद्या पुलीस आपले करीत आसा आनी फुडलो तपास करीत आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नव्यान उक्तावण जाल्ल्या मुंबयच्या अटल सेतूचेर पयलो अपघात जालो पूण मनीस बळी गेलो ना ही दादूसकाय दिवपी गजाल. एकेकारीचे नियंत्रण गेल्ले, रेलिंगाक कोसळ्ळी आनी गुटल्योय खाल्ल्यो. फाटले गाडयेंतले डॅश कॅम फुटेजीत हे खीण कैद जाल्यात.
मुंबय आणि नवी मुंबयक हो पूल जोडटा. नव्यानच बांदिल्लो अटल सेतू. कार वेगान धांवताली. अचकीत गुटल्यो घेवपाक लागली. फाटल्या गाडयेंतल्या डॅश कॅमेरान हे सगळे रेकॉर्ड केला. पळयात ते रेकॉर्डिंग. दोन बायलो आणि भुरगी घेऊन वचपी मोटारीचे नियंत्रण गेल्ल्यान डिवायडराक धपको दिवन गाडयेन गुटल्यो खाल्ल्यो. गाडयेतले सगळे सुखरूपतायेन गाडये भायर सरले. दक्षिण मुंबय ते नवी मुंबईक जोडपी हो अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा सेवा सेतू. भारतातल्या सगळ्यात लांब दर्या पुलाचेर जाल्लो हो पयलो अपघात. सहपदरी ट्रान्स हार्बर पूल 21.8 किलोमीटर पाताळा, 16.5 किलोमीटरांची दर्यादेग जोडल्या. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आणि निखिल जल्मी. विविध तरांचे दायज आणि संस्कृताय आशिल्ल्या गोयात दरेक सामाजिक खाशेलपणां दिसून येतात. पूण ती शेणत चल्ल्यात वा ताचे इव्हेंट जावपाक लागल्यात. गाबो नष्ट जायत चल्ला. फुडल्या पिळगे मेरेन मुळावन पावपाक जाय. केप्यां आदिवासी संघटनेन तसो यत्न केलो. केपेची आदिवासी संघटना ट्रायबल फेस्टिवल फाटल्या 12 वर्सां सावन घडोवन हाडटा. गोंय राज्यात आशिल्ले गावडा, कुणबी आणि वेळीप हे जे आदिवासी समुदाय आसा तो आद्य समुदाय आशिल्ल्या कारणान तांचे कडेन ज्यो लायफस्टायल आसात, तांचे कडेन ज्यो कला आसात, तांचे कडेन ज्यो कौशल्य आसात त्यो सामक्योच महत्वाच्यो आसा आणि त्यो इको फ्रेंडली आशिल्ल्या कारणान आणि पौष्टिक आशिल्ल्या कारणान त्यो सामक्योच येणाऱ्या काळाक वैज्ञानिक दृष्ट्या सामक्योच बऱ्यो आसा आणि ह्यो कालांतरान आयज आमी सांबाळपाची गरज आसा. आयज आमी जर पळयलें केपें तालुक्यांतले जे आदिवासी लोक आसात, जेन्ना ते पोर्तुगीजाच्या टायमाचेर तांकां भाटाभाटीच्या टायमार कॅथलीक केले आणि त्याच्या नंतर तांकां ख्रिश्चन गावडा ह्या नांवान वळखप जालें. आणि ताच्या उपरांत जे तांचे ओरिजिनल कल्चर आशिल्लें ते कल्चर जे आसा तें ना जालें. पूण हे कल्चराचो पावर कितें आसा, कल्चर म्हणजे कितें, ताचें इम्पॉर्टन्स कळ्ळ्या उपरांत ह्या ख्रिश्चन गावडा समुदायान आपले कल्चर रिवाय करपा खातीर खास लोकोत्सव नांवाचो उपक्रम राबयलो आणि हे कल्चर जे आसा तांच्यांनी आतां परत रिवाय केलें. आणि ह्या लोकोत्सवाक आज तांची वेगवेगळ्या पद्धतीची खाद्यां जी आसात ती हांगासर मांडून दवरलेली आसात. तांची स्टॉलां आसात, तांचो जो आसा आमकां आस्वाद घेवपा खातीर मेळटात. जाल्यार त्याच बरोबर जे पारंपारीक आमचे नाच कला कौशल जे आसात, खास करून जे लोककला आसात ते लोककला जे आसात ते हांगासर स्टेजीर रंगले. आणि हातूंतल्यान कल्चरांतल्यान जे आमचे अस्तित्व आसा, जे आमची वळख आसा ती एकचारपण जे आसा, जे कितें ओरिजिनल कितें आसा ते साठोवन दवरपाचो यत्न आदिवासी संघटना गेली 12 वर्सां करता.
कुडीक गरजेची पौष्टिक खाणा, आदिवासींचे दायज, लोककला आणि हेर कार्यावळींचो हातून आस्पाव आसलो. सैमान जे मनशाक दिला ताचो आदर करपाक अशे तरेच्यो कार्यावळी केपेची आदिवासी संघटना घडोवन हाडटा अशें संघटनेचो अध्यक्ष कायतान कारवालोन सांगले. पळयात. आयज हांगासर प्रोग्राम कसलो कितें जाता आनी कित्याक लागून? आयज हो आमचो एके भशेन 12वो ट्रायबल फेस्टिवल जावन आसा आनी खेरीत भशेन हे केपेच्या वाठारांतले भाव भयणा एसटी समाजाचे जेणे करून हे आमचे समाजाचे जे कल्चर आसलो तो सोंपलेलो पूण तो परतून आमी रिवायव करपाक हे आमी घडोवन हाडटात. आमच्या लोकांक एकठांय करपाक, आमच्या लोकांक आमची जी कला आसा ती खंय तरी तांकां सादर करपाक एक संदी दिवपाक आनी हातूंतल्यान आमचें भावपण, आमचो एकचार वाडोवपाक हो आमचो हेतू आसा. आनीक दुसरी गजाल म्हणल्यार जी आमची कापडां आयज सरकारान कुणबी जी साडी आसा ती साडी स्टेट लेवल हें दिल्लो आसा, घोशीत केल्ली आसा. आनी आमची साडी म्हणटकीच ह्या लोकउत्सवांतल्यान आमचे साडयेक आमचे सगळे बायलो न्हेसून येतात, आमच्या जे दादले आसात ते आपले वाद्य घेवन येतात आनी हातूंतल्यान आमची जी कल्चर आसा ताका एक जाग येता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळी युनियन क्लबान वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबाचेर 3-1 गोल फरकान जैत जोडले. ही फुटबॉल सर्त आंबेलीच्या SAG खेळा मळार बरीच रंगली. पळयात रंगलेलो खेळ. आसोल्डा स्पोर्ट्स क्लबान प्रेसिडेंट कप घडोवन हाडलो. 3-1 गोल फरकान कुंकळी युनियन क्लब जैतिवंत जालो. कुंकळी युनियनाच्या विराज देसायान 2 गोल मारले आणि मॅक्सी फर्नांडिसान 1 जाल्यार रॅमी कार्दोजोन वेर्ना क्लबा खातीर 1 गोल मारलो. वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा मुखेल सोयरो म्हूण हजर आशिल्लो. पळयात कांय जैतिवंत खीण. फाटले हो प्रेसिडेंट ह्या क्लब घडून हाडल्या. सॉफ्टवेअर फाउंडर तेजे फाटल्यान जायते प्रेसिडेंट जावन गेले आनी हो क्लब आयज पासून तुमी दवरला म्हणून. पूण हो टोर्नामेंट म्हाका दिसता जायते वर्सांनी जाला. हेच्या पयलीं तुमी कंटिन्युअस तुमी करताले आनी परतो तुमी हो जिवो केलो, परतो स्टार्ट केलो म्हणून आतांचे कमिटीक शाबासकी दिता. आनी हो टोर्नामेंट वर्सान करचो. जायते वर्सांनी केला पूण ह्या टोर्नामेंटाक हांव आयकलां ते भाशेन जायती डिफिकल्टीजूय येयल्या. प्रॉब्लमय जाल्यात. आयज ही गेम जावचपा ना तेंय शुअर आसूना. पूण आयज ही गेम जाली, कसलीच प्रॉब्लम येवं, डिफिकल्टीज येवं, पूण फुटबॉल बंद वचपाक जायना. आमाक त्या क्लबा लागीं कितें प्रॉब्लमा पासून आयली जाल्यार फुटबॉल मुखार वचचें. कित्याक फुटबॉल आसलो ना आंबेली आमची चिंचणी जायते प्लेयर जावन गेले आनी हेजे मुखारय जातले. दोनूय टिमीक आयज खेळ्ळा तेन्नाय शाबासकी दिता. आनी दोनूय टिमीक जायते यंग प्लेयर्स आसात. हांव मागता तुमी फुटबॉलाक तुमकां स्कील आसतली पूण मुखार वयतलो जाल्यार तुमी हार्ड वर्क करपाक पडटलें आनी हार्ड वर्क करून डेडिकेशन दिवनूच तुमी मुखार वचचें. आमचे गोंयचे टिमीक, इंडियाचे टिमीक खेळटले आनी गोंयच्या इंडियाकूय नांव हाडटलें म्हणून म्हणटा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर.
या सप्तकात हवामान सुके आसतले। सकाळी काय सुवातांनी धुक्याचो सामनो करचो पडटलो। खास करून गाड्यो चलोवप्यांनी सादुरतायेन प्रवास करचो। फुडल्या 2 दिसात उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना। राज्यांत उष्णताय आयल्या उपरांत सुखद वाऱ्याक लागून राती थंड जाल्यात। तापमान सामान्य परस चड उरतले, पूण वाऱ्याक लागून उष्णतायेंतल्यान बरीच सुटका मेळटली। या सप्तकान गोंयांत सुखदिण्या हवामानाची अपेक्षा आसा। हवामान विभागाचे म्हणणे मळब निवळ आणि सौम्य तापमान आसतले, पूण खर वाऱ्याक लागून भायर सरताना प्रवाशांनी जतनाय घेवची। IMDचो सल्लो आजचे चढावत आणि उणे तापमान 31 आणि 21 डिग्री सेल्सियस उरतले। टेक्सप्लेट या सप्तकान हवामान सुके, सकाळी काय सुवातांनी उथळ धुके। फुडल्या 2 दिसान उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल ना। सुखदिण्या वाऱ्याक लागून राती थंड। गोंयांत सोबीत हवामानाची अपेक्षा, नितळ मळब, सौम्य तापमान। खर वाऱ्याक लागून भायर सरताना प्रवाशांनी घेवची जतनाय। आजचे चढावत आणि उणे तापमान 31 आणि 21 डिग्री सेल्सियस। गोंय दर्या देगेवेल्या बोटधन्यांक खाशेलो अलर्ट ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता। मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।